ऑक्टोबर महिन्यात पडिल्ल्या आडमेळ्या पावसाक लागून गोंयभरच्या शेतकऱ्यांचे बरेच लुकसाण जाला। ते फाटभुंयेर शेतकी खात्यान शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाई दिवपाचें थारायला। डाटा मेळटा ते प्रमाण बार्देसांत 200 हेक्टर शेतीचे लुकसाण, 930 शेतकऱ्यांनी खंय लुकसाण भरपाईक अर्ज केल्यात। 1,06,00,000 लुकसाण भरपाई बार्देसांतल्या शेतकऱ्यांक दितले। पेडण्या 110 शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यात। 17 हेक्टर शेतीचे लुकसाण, 7,16,000 लुकसाण भरपाई दितले। देवचले सावन 392 अर्ज आयल्यात। 142 हेक्टर शेतीचे लुकसाण, 56,80,000 लुकसाण भरपाई दितले। साखळे सावन 96 अर्ज, 33 हेक्टर शेतीचे लुकसाण जाला। 13,20,000 रुपया लुकसाण भरपाई दिवपाचे। 70 उणे लुकसाण, 7 अर्ज आयल्यात। 49,200 रुपया लुकसाण भरपाई दिवपाची। तिसवाडी तालुक्यांत 80 शेतकऱ्यांचे लुकसाण जाला। 37 हेक्टर शेती काबार, तांकां वट्ट 8,35,000 रुपया लुकसाण भरपाई दितले। फोण्या 28 हेक्टर शेतीचे लुकसाण जाला। 238 अर्ज आयल्यात। 11,28,000 लुकसाण भरपाई। धारबांदोड्यासान फकत 4 अर्ज, 28,000 लुकसाण भरपाई दितले। सांगे सावन फकत 4 अर्ज आयल्यात। 24,000 लुकसाण भरपाई दितले। केपे 28 हेक्टर शेतीचे लुकसाण, 304 शेतकऱ्यांक 11,36,000 लुकसाण भरपाई मेळटली। साश्टींत 143 अर्ज, 22 हेक्टर शेतीचे लुकसाण, 11,65,000 लुकसाण भरपाई खाते दितले। मुरगांवात 87 लुकसाण भरपाईक अर्ज, 14 हेक्टर जमनीक 5,89,000 रुपया लुकसाण भरपाई मेळटली। काणकोणात 602 शेतकऱ्यांचे लुकसाण, 51 हेक्टर शेती काबार, 20,45,000 रुपया लुकसाण भरपाई। साधारण 2,997 एप्लिकेशनां टील डेट आमी इव्हॅल्युएट केल्ले कडेन आसा। म्हळ्यार आमी पर्सनली आमचे जे पळय झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा त्या प्रत्येकाच्या शेतांक वचोन तेंची शेतां पळयली, कितली डॅमेज जाला ती इव्हॅल्युएट केली आनी त्या प्रमाणे आमच्या इव्हॅल्युएशना प्रमाणे साधारण 577 हेक्टर एरिया ही ह्या अवकाळी पावसाक लागून डॅमेज जाल्ले कडेन आसा। आनी इव्हॅल्युएशन आमी जेन्ना केलां तेन्ना इव्हॅल्युएशनाचो जो पळय आंकडो आसा तो साधारण 2,53,00,000 रुपया। थोड्या कडेन कृषी कार्ड आसना, तेंकाय कन्सिडर करता। आमी ह्या फाटी 2 कॅटेगरी कन्सिडर केल्यो। कृषी कार्ड जेचे कडेन आसा तांकां आमी रुटीन प्रोसिजरान डायरेक्ट पयशे वयता। आनी पूण खुबश्या वेळार आमकां आमच्या लक्षांत अशें येता की वर्बल एग्रीमेंट म्हळ्यार तोंडी कराराचेर सुद्दां थोडे शेतकार जे आसा ते दुसऱ्याची शेत रोयता, पूण ह्याय लोकांचे जे पळय लॉस जाल्ले कडेन आसा तांकांय बी आमी ऑफलायन म्हणटा आमी, त्या ऑफलायन पद्दतींतल्यान आमी तेंच्योय केसीस बी आमी सेटल करतले आनी त्याय लोकांक आमी कॉम्पन्सेशन दितले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।